सोमारा वाळपय सत्तरी आयोजित जाल्लो जनता दरबार बरोच तापलो। मामलेदार कचेरेत दिल्ल्यो फायली वेळार क्लियर जायनात, कचेरेत गेल्यार कर्मचारी लेगीत आसनात अश्यो साबार कागाळी लोकांनी मंत्री सुभाष तशेंच आमदार देवियाच्या कानार घाल्यो। वाळपय बेकायदेशीर गजाली वाडल्यात, पुलिसांक हफ्ते पावतात ताका लागून ते कारवाय लेगीत करिनात असो आरोप थळाव्यांनी केला। जवळजवळ 25 गाडी अटक्या आणि हे पुलिसांक हफ्ते पावतात जुगारी हाडटा एक पयलीं जाता आनी जुगाराक सांगून जे खेळटा आमी दुसरे दीस आमचे शेतांच्यो कोरयो करता जनता दरबारात आयिल्ल्या बायलांनी लेगीत आपले प्रश्न मांडले। ज्या ज्या येवजणे अंतर्गत पैसे येवपाचे उरल्यात ते बेगोबेग दितले अशेंय ह्या वेळार मंत्र्यान तांकां उत्तर दिलें। पैसे येते प्रॉब्लेम आसल्यार आमी पळयतले एखादे बँक अकाउंट मिस जाल्ले आसा कितें उदक जाय जाल्यार तुका आमचो सगळ्या खातीर सांगता तुमच्या पंचायती भितर पयली फावटी एक चेंज केली आसा। आमचे सोशल वेलफेअराचे जे वर्कर्स आसा फील्ड वर्कर हे प्रत्येक पंचायतीक आठवड्याचे 3 दीस आसता काय ना आनी ह्या वेळार तुमचे पंचायत सदस्याची ही बदल केला आसा। प्रत्येक पंचायती सोशल वेलफेअराच्या पडली येवपा नाका आनी कोणाचे लावपा नाका। त्या खातीर कसले प्रॉब्लेम जर ह्या डिपार्टमेंटाचे आयले आनी दिवप इमिडिएटली तुका एक पयली भितर हे पयशे येतले। पयशे आयले ते 1,37,000 पयली कितें येतले आनी ताचे नंतर एक हप्तो मागीर येतलो बील मारतो सारकी करतले हे पयशे वापरले ते बील परत केले नंतर दुसरो हप्तो येतलो तर एक पयली भितर तुका पयशे येतले। आयज वाळपय सत्तरी मतदारसंघात खूप बरी उदरगत जाल्ली आसा। सरकारान खूप बऱ्यो साधन सुविधा तुमचे खातीर उपलब्ध केल्ल्यो आसात, ताचो पुरेपूर उपेग करात असो सल्लो समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान थळाव्यांक दिलो। तशेंच ह्या जनता दरबारात ज्यो समस्या मांडल्यात त्यो रोखड्योच सुटाव्यो जातल्यो अशें आश्वासन लेगीत मंत्र्यान ह्या वेळार दिलां। कोकण प्रदेश आसलो सगळे बिलीव करतात की जीएमसी सारक्यो प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतसून पयशे काय मनीस सुरू वतात इतके बरे फॅसिलिटीज आयज आमी हांगा पळयले आसात। म्हणूनच आयज सरकाराची अनेक डिपार्टमेंटां खूब बरे रितीन काम करपाक लागले आसात आनी ह्याच खातीर गोंयचें सरकार 3 फावटी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार तुमच्या ह्या सगळ्या एकमतीचेर तुमच्या विश्वासाचेर निर्माण जाल्लें आसा। आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे सदांच म्हणटात सबका साथ सबका विकास आणि हे करता आसतना सबका प्रयास और सबका विश्वास हे अत्यंत गरजेचें। जर आमी प्रयास करतलो जाल्यार आमचो विश्वास आसपाक जाय, आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय जाल्यार सगळ्यांचो विकास जावपाक जाय। हे तंत्र आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री आणि डॉक्टर आमचे विश्वजीत राणे आयज तुमी म्हणटात की बाबा हे आपल्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतले एफिशियंट 1 नंबर 2 नंबर हे जे मंत्रिमंडळाक आसात तांचे मार्गदर्शन आमकां अत्यंत बरे प्रमाणात मेळटा। म्हणजे प्रश्न एखादे वेळेस कोणाक दिसता की प्रश्न सुटचे ना, दरबारांतल्यान जनता दरबारांतल्यान 100% प्रश्न सुटतले अशें आमी सांगपाक शकना, पूण कमीत कमी 50% लोकांक न्याय मेळचो ह्या दरबारांतल्यान आनी ताचे नंतर फॉलोअप जावन आनी 20-30% तातूंत एड जावचे आनी बाकीचे जे अनरिजॉल्वेबल आसात ते प्रश्न 20-30% उरले जर जाय कांय हरकत ना। पूण जर आमी सक्सेस म्हणटात मिनिमम 50% ऑफ युअर जेन्युइन इश्यूज शूड बी रिजॉल्व्ड इन दिस मीटिंग। सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।